कॅबिनेटाक व्हडले विशय काय ना, एक म्हणजे मेन विषय आशिल्लो इडको कमिटी जी आशिल्ली पळय न्ही, ती इडको कमिटी रिवर्ट केल्या आणि पयलो जो प्रोसिजर आशिल्लो म्हणजे एआर आणि पर्सनल ह्या आणि मागीर फायनान्स ह्या तिनूय डिपार्टमेंटांतल्यान वचपाचो तोच प्रोसिजर जो आसा हो प्रोसिजर फॉलो केल्लो आसा. द नेक्स्ट आमी दोन ती डिसिजन जी आशिल्ली आमची हेजी जागा जी आशिल्ली ती रिवर्ट केली हांगासर पर्वरी हेच्या डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटाची ती जागा तांकां रिवर्ट केली. तीन कॅबिनेटाचे अजेंडा जे आशिल्ले पयलीं फाटले एप्रुवल घेवपाचे. एक एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो अजेंडा जो आशिल्लो तांच्यांनी कितें तरी परचेज केल्ले ते परत रिवर्ट केले. एक आमी सहकार भवन फोंड्या बांदलेलें आसा ताच्या बिलांक एप्रुवल दिवपाचें आशिल्लें तो अजेंडा ताका एप्रुवल दिले. इडको काडल्या उपरांत एआरडी पर्सनल अँड फायनान्स ह्या तिनूय डिपार्टमेंटांतल्यान फायली वयतल्यो. म्हणजे पयलीं जो प्रोसिजर आशिल्लो तो प्रोसिजर हो फॉलो केलो वयतलो. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी जाले, ताका हेजे एप्रुवल मेळ्ळे. रूल्स अँड रेग्युलेशन जातले. प्रेझेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचेर आमी आमचो प्रिन्सिपल चीफ सेक्रेटरी पुनीत गोयल हो तेजेर ह्या चेअरमॅन आसा. द सेकंड मेंबर इज एन हवलदार फायनान्स सेक्रेटरी आणि थर्ड इज एन आमचो मिनीन रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपरेटिव्ह सोसायटी मिनीन. ह्या 3 जणांची ती कमिटी आसा. ताजे रुल्स रेग्युलेशन सगळे फ्रेम जातले आतां रोखडेच आणि बाकीचो विषय जो आहा तो क्लियर जातलो. आमी सांगला की तेंच्यांनी पर्सनल डिपार्टमेंटाचे एप्रुवल घेवपाचें म्हटलेलें आसा आणि तेंच्यांनी पर्सनल डिपार्टमेंटाचे एप्रुवल घेतले काय ना त्या सगळ्या जाणांक जे टेक्निकल पोस्ट भरपाक जाय ते टेक्निकल पोस्ट भरपा खातीर तांकां क्लियरन्स दिले वयतले.